नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सुमिता कुंकळकार. आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. 70 वाठारांतल्या एका सरकारी शाळेंतलो फॅन वर्ग चालू आसतना कोसळ्ळो विद्यार्थिनीचेर. उपरांत ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत केले दाखल. कळंगूट सर्कलाचे चल्लां काम, पूण ह्या नियोजन शुन्य कामाक लागून रेंट कार पावली डायरेक्ट काँक्रिटीच्या खड्ड्यात. गाडयेंत आशिल्ले पर्यटक जाले साल्वार, पूण गाडयेचें बरेच लुकसाण. विजेच्या बाबतींत पंचायती आनी नगरपालिका जावपाक जाय स्वयंपूर्ण. सांखळे पालिकेकडल्यान प्रेरणा घेवन हेर पंचायत पालिकांनी सौर उर्जा प्रकल्प उबारून कार्बन मुक्त संकल्पनेक दिवचें योगदान, सांगता मुख्यमंत्री सावंत. गोंयांत येवन कॅसिनोत जुगार खेळपा खातीर दिल्लीच्या 4 चोरांनी पंजाबी भागात फोडले घर. 30 लाख रुपयांचो फारायल्लो मुद्देमाल चोरये उपरांत रोखडेच सापडले हाताक. नाकाबंदी करपाक कळाव जाल्ल्यानूच चोरांचे फावले. म्हापशा दोतोराचो बंगलो फोडपी चोर बेळगांवां गेले पळून. बेळगांवां वचपा खातीर भाड्याक घेतिल्ली टॅक्सी पुलिशेन घेतली ताब्यांत. कर्नाटक पुलिशेच्या मजतीन गोंय पुलीस घेतात चोरांचो सोद. वेर्ला काणका नायका वाड्यार सात्री देवळा लागसार चोरांनी फोडले घर. लायटीचे कनेक्शन आनी घरांतले गरजेचे सामान घेवन काडलो पळ. म्हापशा पुलिशेंत कागाळ नोंद. आता पळयात खबरो विस्तारांत. बुधवारा रातीकडेन कळंगूट वाठारांत एक अजापीत घडणूक घडली. भाड्यान घेतिल्ली रेंट कार गाडी कळंगूट सर्कला कडेन आशिल्ल्या उक्त्या खड्ड्यात पडून गाडयेचें बरेच लुकसाण जालें. जाल्यार गाडयेंतली दोगांय साल्वार जालीं. हे सगळे पीडब्ल्यूडी आमदार आणि सरपंचाच्या आड नदरेक लागून घडला असो आरोप करत थळाव्यांनी बोवाळ केलो. गोंयकारांनी स्मार्ट सिटीची नियोजन शून्य कामां पळयली. ह्या स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून लोकांचे बळी लेगीत गेले, तरी अजून मेरेन संबंधित यंत्रणेचे दोळे उक्ते जाल्ले दिश्टी पडना. आता कळंगूट आणि हेर गोंयच्या दर्यादेगेर पर्यटकांची गिट्टी पडपाची आसा खरी, पूण ह्या घडणुके उपरांत परत एक फावट सरकारी कामांचेर प्रस्न उप्रासपाक लागल्यात. कळंगूट सर्कला कडेन रेंट कार डायरेक्ट काँक्रिटाच्या खड्ड्यात पाविल्ल्यान लोकांचो बरोच बोवाळ जालो. हांगा कसलेच तकटे वा बॅरिगेड्स नाशिल्ल्यान ही घडणूक घडल्या खंय. आदीच कळंगूट वाठारांतल्या रस्त्यांचेर कमरभर फोंडकुलां पडल्यात. तातूंत ही घडणूक भर घालपी. हे सगळे दोनूय फुडाऱ्यांक लागून घडला. आयज गाडी खड्ड्यान गेला, फाल्यां हे दोनूय वांगडा रावल्यार लोकांक लेगीत खड्ड्यात घालपाचो थेट आरोप कळंगूटच्या थळाव्यांनी केला. लीडर आहा आमचे ते वास्ट एक्सपिरियन्स लीडर. हांव देवा कडेन मागता ते ड्रायव्हराक काय ना जाल्यार पुरो आनी त्या लोकांक गाडयेन जो लोक बसलेलो ताका काय ना जाल्यार पुरो म्हणून. कित्याक मेन इम्पॉर्टंट कितें आहा सद्या कालांगुतान रस्त्यांक भेणाभर बुराक पडलेले आसा. ते सामके कोण करीत ना आनी हे नाका जाल्ले हांगा ब्युटिफिकेशन करून भोंवता. आयज तुमी अक्षरशः हे पयलां आसतलें ती अर्दी गाडी भितून आहा. अर्दी गाडी भितून ताचो मिनींग लोकांकूय चिंतूंक जाय की बाबा आयज जर गाडी खड्ड्यान गेल्या फुडें फुडें हे दोगूय वांगडा रावले जाल्यार लोकूय खड्ड्यान वचपाचें आहा कशें दिसता. कित्याक हे शिगीन दाखयलां हे पळय. एक जाला लोकूय भरल्या आनी आमी जेन्ना त्या ड्रायव्हराक विचारले जावं भितून भरल्या विचारले दे आर नॉट अंडर द इन्फ्लुयन्स ऑफ अल्कोहॉल. म्हाका दिसता खंय तरी हे करच्या पयलीं बरें बॅरिकेडींग जावं सरभोंवतणी काम चालू आहा एक बोर्ड जर मारलेलो जाल्यार लोकांकूय कळपाचें कितें तरी चल्लां. आयज तेजी अर्दी गाडी शिमिटीन आसा आनी ती कशी काडपाची तोय प्रश्नचिन्ह आहा व्हडलो. की कळंगूट सर्कला कडेन हांगा ब्युटिफिकेशन केला, इन्स्पेक्शन केल्ले आनी हेचें काम चालू आसलें आनी आयज अचानक तेतून टुरिस्टाची रेंट कार भितर गेली. सेफ्टी प्रिकॉशन आमकां हांगासर काय दिसता की येनासले बॅरिकेड जे आसा हे गाडी काडल्या उपरांत हांगासर घातले आसा. ह्या हेचेर कितें म्हणूंक सोदताय? म्हाका दिसता जे सोशल मिडिया प्रमाणेचे पयले तेन्ना मायकल लोबो आनी जोझफ सिक्वेरा हांगा उबे आसून काम करताले आनी PWD सर्कल आसल्या कारणान खंय तरी शेवटी रिस्पॉन्सिबल PWD. कित्याक जर तर ट्युरिस्ट येवन गाडी आपली त्या व्हड्यान घालता जाल्यार कितें तरी प्रिकॉशन घेवपाची गरज आसा. प्रायवेट पार्टी काम करता काय PWD काम करता हेचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाची गरज आसा. आनी जे कोणी काम केला तेचेर FIR जावपाची गरज आसा. कित्याक यू जस्ट कॅनॉट हो सर्कल हाडून तुजें वचोंक जायना. प्रॉपर बॅरिकेडींग
करून वचोंक जाय आसले. म्हाका दिसता बेतो आत्ता घातला. गाडी जर मातशो वगत पयलीं काडना जाल्यार ती गाडी घट जावपाची. जर तर कोण तरी वर्ल्ड कप घालूंक सोदता, म्हाका दिसता तेच्या पयलीं त्या गाडयेन तेजें ऑलरेडी उद्घाटन केलें. तेका लागून स्ट्रिक्ट एक्शन घेवंक जाय कोणाचेर जो कोण रिस्पॉन्सिबल आहा ह्या कामाक आनी ही नेग्लिजन्स केला पळय तेजेर. गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा हसोटीकर. गोंयांत येवन कॅसिनोत जुगार खेळपाक जाय म्हणून 4 जाणांनी दिल्ली पंजाबी भागात एक घर फोडिल्ल्याचो धक्कोदायक प्रकार उक्ताडार आयला. घर फोडी उपरांत फारायल्लो 30 लाखांचो मालवज गोंयांत घेवन येवचे पयलींच तांकां दिल्ली पुलिशेनूच अटक केली. हो नेमको कितें प्रकार पळयात पुराय बातमी. कसिनोत येवन जुगार खेळपा खातीर कोणे कोणाचे घर फोडिल्ल्याचे तुमी केन्ना आयकलां? हय, तुमकां आयकून अजाप दिसता आसतलें, पूण ही सत्य घटना. ही घडणूक घडल्या दिल्लीच्या पंजाबी भागात. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 26 सप्टेंबराक दिल्लीच्या पंजाबी भागात एका घरांत चोरी जाल्ली. ह्या घरांतल्यान सुमार 30 लाख रुपयांचो म्हालवज फारावन व्हेल्लो. हातूंत भांगराच्यो वस्ती, रोख पयशे आनी खोट्या दागिन्यांचोय आस्पाव आशिल्लो. चोरयेच्या घडणुके उपरांत चोरांनी फारायिल्ले भांगर शेटीक विकिल्ले. तशेंच फारायिल्ले पयशे लेगीत चोरांनी शेटी कडेन दवरिल्ले. जेन्ना पुलिशेन हे घडणुकेची चवकशी केली तेन्ना पुलिसांकूय हे चोरयेची काणी आयकून अजाप दिसलें. दुबावितांनी पुलिसांक दिल्ले म्हायते प्रमाण ते खंय गोंयच्या कसिनोत जुगार खेळपाक येवपाचे आशिल्ले. कसिनोत जुगार खेळपा खातीरूच तांणी हे घर फोडिल्ल्याचे पुलिसांक सांगले. ह्या घरफोडी उपरांत जयप्रकाश आनी बिगन सा हे दोगांय जाण गोंयच्या कसिनोत येवन जुगार खेळपाचे आशिल्ले. मात तांचो हो प्लान यशस्वी जावचे पयलीं पुलिसांनी तांकां अटक केली. हे घरफोडीचो मास्टरमाइंड आशिल्लो जयप्रकाश. हो खापो गुन्यांवकार. घरफोडी, दरोडे आनी लूटमार तशेंच हेर गुन्यांवांनी ताचो आस्पाव. दिल्लीत ताचे आड सुमार 15 केशी नोंद आसात, जाल्यार दुसरो दुबावी जयराम साहा हाचे आड 7 केशी नोंद आसात. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार तिसरो दुबावीत बिगन साय ह्या नदी खंयचेच गुन्यांवकारी घडणुकांनी सामील नाशिल्लो. हे तिनूय दुबावीत सद्याक पुलिशेच्या तावडीन आसात. जाल्यार ज्या शेटीक फारायिल्ले भांगर दिल्लें त्या गणेशाक पुलिशीन ताच्या करोल भागांतल्या दुकानांतल्यान उखल्लो. घरधनियान चोरये उपरांत पंजाबी भाग पुलिसांक कैद केले. पुलिशेन ह्या दरोड्याचो सोद घेवपा खातीर एक खासा पंगड तयार करून तपासाक सुरवात केली. दुबावितांक सोदून काडपा खातीर पुलिशेन वट्ट 1260 सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची तपासणी केल्ली. 1260 कॅमेऱ्यांची फुटेज तपासले उपरांत पुलिशेक चोरयेचो मास्टरमाइंड सापडलो. पुलिशेन ताका पयलीं उखल्लो, ताची खोलायेन चवकशी केली. चवकशे वेळार जयप्रकाशान आपल्या 2 साथीदारांची नांवां सांगली. ते प्रमाण पुलिसांनी बिगन सा आनी जयराम सा ह्या दोगांयकूय अटक केली. या प्रकरणातलो चौथो साथीदार जाचे स्वताचे भांगराचे दुकान दिल्लीच्या करोल भागात आसा त्या गणेश शेट्टीकूय पुलिशेन उखल्लो. ताच्या कडल्यान चोरयेक गेल्ल्यो 20 लाखांची 156 ग्रॅम भांगराच्यो वस्ती आणि 9.96 लाख रुपये पुलिशेन जप्त केले. आता ह्या सगळ्या प्रकरणा उपरांत प्रश्न उप्रासता तो गोंयकारांच्या सुरक्षेचो. जुगार खेळपा खातीर लोक खंयच्या लेवलीक वचपाक शकतात हे ह्या चोरयेचे घडणुके उपरांत दिसून आयले. असले लोक पर्यटक म्हणून गोंयांत येतात, गोंयच्या हॉटेलांनी रावतात, कसिनोनी खेळटात. कोण गुन्यांवकार हे कशें कळटले? फाल्यां ह्याच लोकांनी गोंयानूय एखाद्रें घर फोडून पळ काडलो जाल्यार कितें करप? दोनापावला बंगल्यात चोरी केल्ले चोर अजूनय पुलिशेक सापडूंक ना. हे घडणुकेक 5 म्हयने जाता थंयच आसा. म्हापशांय एका दोतोराचें घर फोडून सुमार 50 लाखांचो मालवज फारायलो. ह्या घडणुकांतल्यान देख घेवन फुडाराक अश्यो घडणूक परतो घडची न्ही म्हणून पुलीस यंत्रणा सतर्क जातली काय? ब्युरो रिपोर्ट. गणेशपुरी म्हापशा दोतोर गाणेकाराच्या बंगल्यात दरोडो घालपी चोर बेळगांवां पळून गेल्ल्याचें आयकुपाक येता. ज्या टॅक्सीन हे चोर गेले ती टॅक्सी जप्त केल्या. टॅक्सी चालकाकूय पुलिशेन ताब्यात घेवन ताची चवकशी सुरू केल्या. ह्याच टॅक्सी चालकान ह्या 6 चोरांक बेळगांवां व्हरून सोडिले. पुलिशेन चोरांचो सोद घेवपा खातीर खासा पंगड तयार करून कर्नाटकांत धाडला. पळयात पुराय बातमी. गणेशपुरी म्हापशा दोतोर महेंद्र घाणेकाराच्या बंगल्यात मंगळारा फांतोडेर 6 जाणांनी दरोडो घातिल्लो. उर्खा घालून आयिल्ल्या 6 चोरांनी काळखाचो फायदो घेवन दोतोर घाणेकाराच्या बंगल्यात फाटल्या दारांतल्यान प्रवेश केल्लो. घाणेकार हाच्या फामिलीक धमकायले आनी तांकां दोरयेन बांदून घालून ह्या चोरांनी भांगर तशेंच कॅश मेळून सुमार 35 लाखांचो म्हालवज फारायल्लो. चोरी केल्या उपरांत दोतोर घाणेकाराचीच कार घेवन तांच्यांनी पळ काडिल्लो. ही कार चोरांनी पणजे मांडवी पुलापोना पार्क केल्ली आनी थंयच्यान भाड्याची टॅक्सी करून तांणी बेळगांवांत धांव मारल्याचें
आयकपाक येता. पुलिशेन चोरांचो सोद घेवपा खातीर खासा पंगड तयार करून कर्नाटकात धाडला. मजगतीं म्हापशा दोतोराच्या घरात घातिल्लो दरोडो हे पुलिसांचे अपेस. राज्यांत जावपी गुन्यांव, चोरयो आनी दरोडे हाचेर आळाबंद हाडपाक गोंय पुलीस पुराय अपेशी ठरला. एके वटेन गुन्यांवकारी घडणुको वाडत आसतना पुलीस मात सुशेगाद आशिल्ल्याची टिका विरोधी पक्ष फुडारी युरिया लेमावान केल्या. गोंयकार आपल्या घरातूच सुरक्षीत ना. राज्यांत कायदो आनी सुवेवस्था इबाडिल्ल्याचे हर्डोनचो आमदार कालूस फरेरान सांगले. सकाळी हे न्यूज खबर आयकून की व्हेरी प्रॉमिनंट डॉक्टरांचे घरांत डेकॉयटी जाली म्हण आनी कशे डेकॉयटी बांदून चोरून गेले ते आनी गाडी पासून घेवन गेले. सो आमचे कितें भंय आतां सद्या लोकांचो गोंयकाराचो लॉ अँड ऑर्डर आमी सद्दां म्हणटात लॉ अँड ऑर्डर सामकी गेली म्हण आनी सद्दां आमी बोवाड कोत्तात सरकार कांय करना पुलीस कांय दे डोंट इवन रिवॅम्प द सिस्टम पळोवपाक वॉट कॅन वी डू वॉट कॅन वी इम्प्रूव. CCTV cameras are important. Today now we are talking of 21st century, we are talking of IT and we just don't have basic CCTV cameras in this because these CCTV cameras must be there as part of security plan and security network for every resident who stays in any place. तू एक रेस्टॉरंटा गेल जाल्यार तुका लोक मारता सोदता रस्त्यार बोंवल्यार गँग येता तुका मारूंक. आतां तुगे घरां तूं बसून तूं सेफ ना जाल्यार कितें म्हणपाचें सरकाराचें कितें म्हणपाचें पुलिसीचें. पुलीस कितें कोत्तात हांव सद्दां म्हणटा आहात थोडे पुलीस कोण बरे आसात ते थोडे पुलीस बरे आहात ते कोणशे उडयलो आहात आनी हे पुलीस स्टेशनार थोडे कॉन्स्टेबल आहात ते हांव सगळे म्हणना थोडे कॉन्स्टेबल आहात ते दे हॅव पॉलिटिकल बॅकिंग. दे डोंट वॉन्ट टू डू वर्क दे वॉन्ट टू गेट सॅलरी and maybe they do other type of work which we cannot spell out, and that is why policing is becoming worse day by day and the law and order is collapsing. दोतोर घाणेकार आणि घरातल्यांनी ते दीस स्वताची कशी तरी सुटका करून घेतिल्ली आणि जाल्ल्या प्रकाराची पुलिशेक म्हायती दिवपा खातीर तांणी 112 नंबर डायल केल्लो. फोन पणजे पुलीस मुख्यालयात लागलो. पणजेच्यान म्हापशा पुलिशेक चोरयेची रकाद दिता म्हणसर चोरांनी फुज्ज्यो काडिल्ल्यो. ते उपरांत म्हापसा पुलीस घडणूक थळार पावले खरे मात म्हापशा शारात CCTV कॅमेरे नाशिल्ल्यान त्या वाठारांतली घरां आनी दुकानांच्या भायर आशिल्ल्या CCTVंचो आधार घेवन पुलिसांक चोरांक सोदचे पडले. हाका लागून पुलिशेच्या तपासाक कळाव जालो. खरेपणी चोरयेच्या घडणुके उपरांत गोंयचे शिमेर आशिल्ल्या आवाट पोस्टांक घडणुकेची म्हायती दिवन शिमो बंद करपाक जाय आशिल्ल्यो. पूण चोरयेच्या घडणुके उपरांत गोंयच्यो शिमो बंद केल्ल्यो काय ना तें मात कळपाक मार्ग ना. केल्ल्यो जाल्यार चोर गोंयचे शिमे भायर कशे पावले असो प्रस्न निर्माण जाता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. वेर्ला काणका नायकावाड्यार सातेरी देवा लागसार एका घरात चोरी जाल्ल्याचे उक्ताडार आयला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या घराचो धनी खंय मुंबय आसता. 2 म्हयन्यांत एकदा तो गोंयांत येता. मंगळारा तो घरांत भितर सरपाक गेल्यार घराचें कुलूप नाशिल्लें. पुराय घराचें कनेक्शन काडलां. नळ व्हेल्यात. टायल्स गॅस सिलिंडर बेपत्ता आशिल्ल्याचें ताच्या नदरेक आयलें. बेगोबेग म्हापसा पुलिसांक कळयताच तांणी घडणूक थळार पावून तपासणी केली. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. I've come from Bombay, 5:30. Okay. When I entered the house, there was no lock on the door. And when I entered inside, the wiring has been all damaged and pulled out, and the wires have been taken away. Wired gas means cylinder- the connection of the full house? Yeah, the full house. Okay. All the wires they have taken, and the tap fittings, all the tap fittings they have taken. What else? And my gas cylinder, they have taken the small gas cylinder and the gas stove they have taken. Okay. So you often come here? Yeah, I come every 2 months. Okay. So you basically live in Bombay? Yeah, I'm staying in Bombay. Okay. I come here basically because of I've got a case going on, Munkar case going on of my ancestral property. Okay. And these white arms which are there, and this is my sister's house. They are in Canada. So I come to look after the house. Okay. So today evening only you came to know? Today evening I came from Bombay. My luggage and all is there only. Okay. You know. So it's For all these years, maybe 10 years I'm coming, there's no problem and all. हांव सध्या वेल्ला नायका वाडो हांगासर ज्या वाड्याचेर एक सातेरीची देवूळ आसा त्या सातेरी देवळाच्या कुशीकूच एक पोरणे घर आसा आदले ते घर सदांच बंद आसता कित्याक त्या घराचो जो मालक आसा हो बॉम्बे हांगासर रावता आनी 2-3 म्हयन्यांनी एकदा तो विजीट दिता ह्या घराची साफ सफाई करपाक. असोच अचानक जेन्ना तो आयज सांजेच्या वेळार बॉम्बेच्यान जेन्ना आपल्या पोरण्या घरा तो हांगासर पावलो तेन्ना ताका एक वेगळें आश्चर्यचकित दृश्य दिसलें. तें म्हटल्यार की
जेन्ना तो घरान भितर सरलो म्हटल्यार की दार जी तेजी एंट्री जी आशिल्ली त्या दाराचे जे कुलूप आशिल्ले जे लॉक आशिल्ले त्या दाराक लॉक नाशिल्ले तेणी थेट ते दार ओपन करून पळयलें आनी तेन्ना तेज्या नजरेक येयलें की तेज्या घरांत सद्या अशें जळी सगळी वस्तू पडलेल्यो आनी खंय तरी घराची जी लायटींग वायर जी आसात कनेक्शन्स वायरींग सगळें हे खंय तरी काडलेले गेल्ले आनी ते खंय तरी मिसप्लेस जाल्ले. तर त्याच बरोबर जेन्ना तेणी किचनान मातशें वचत पळयलें तर तेजे खंय तरी LPG सिलिंडर जे आसा ते खंय तरी गायब आशिल्ले, गॅस स्टोव जे आसा ते खंय तरी गायब आशिल्ले. अशे बऱ्योचश्यो गोश्टी ज्यो आसा तेच्या घरांतले सामान जे आसा ते खंय तरी मिसप्लेस मिसींग आशिल्ल्यो. त्याच प्रमाणे पुराय घराचे जे वायरींग कनेक्शन जे आसा ते खंय तरी मिसींग आशिल्ले, काडलेले आशिल्ले. सद्या घटनास्थळी म्हापशेचे जे पुलीस आसात ते हांगासर पाविल्ले आसात. ते इन्व्हेस्टिगेशन हांगासर करीत आसात. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. गोंयचे 20% तरणाटे खाजगी क्षेत्रांतल्या नोकऱ्यांची संद घेवपाक पळयनात अशें विधान मुख्यमंत्र्यान दिवचले एके कार्यावळीत केल्ले. ह्या विधानाचो आपाच्या फुडाऱ्यांनी खर निशेध केलो. अशें स्टेटमेंट करचे पयलीं मुख्यमंत्र्यान खाजगी क्षेत्रांत कितल्यो नोकऱ्यो उपलब्ध आसात ताचो डेटा दिवचो अशी मागणी आपान केल्या. गोंयांत खासगी क्षेत्रांत जायत्यो नोकऱ्यो उपलब्ध आसात, मात 20% तरणाटे ह्यो नोकऱ्यो घेवपाक पळयनात. तांकां फकत सरकारी नोकऱ्यो जाय अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिवचले जाल्ल्या जॉब प्लेसमेंट ड्रायव्ह कार्यावळींत केल्ले. तांचे ह्या विधानाचो आपाच्या फुडाऱ्यांनी खर निशेध केलो. अशें स्टेटमेंट करचे पयलीं गोंयांत खासगी क्षेत्रांत कितल्यो नोकऱ्यो उपलब्ध आसात ताचो मुख्यमंत्र्यान पयलीं डेटा दिवचो अशी मागणी आपान केल्या. घरात कडेन रावन म्हाका आमदार जॉब दितलो, हांव गव्हर्मेंटूच जॉबाक एप्लाय करतलो आनी आमदाराच्याच घरा कडेन वयतलो किंवा मुख्यमंत्र्याच्याच घरा कडेन वयतलो, दॅट इज अ रॉंग कन्सेप्ट. परत सांगता, म्हणून हांवें म्हटलें, हांवें त्या खातीर विचारलें कारण एप्रॉक्सिमेटली जेन्ना 352 वॅकन्सी एवेलेबल आसा, तुमच्या सगळ्या जाणांचो आंकडो मेजलो जाल्यार 100च भुरगे कदाचित आयज नोकरे खातीर आयल्या. हांव डेटा मागता गव्हर्मेंटा कडेन. आयज ह्या बीजेपी गव्हर्मेंटा कडेन हांव डेटा मागता. जे कोणी सांगला पळय आपल्याक जॉब करपाचें ना म्हणून तो डेटा दी. तुमचे कडेन डेटा आसा न्हू, डेटा दी. आमी पळयता, आमी वयता तेंच्या दारार, आमी विचारता तेंकां तुमकां बाबा ते जॉब करपाक कित्याक नाका असो सीएम सांगता म्हणून. हांव कंडेम करता ह्या स्टेटमेंटाक सीएमाच्या आनी हांव रिक्वेस्ट करता, हांव एकूच रिक्वेस्ट करता, जेन्ना असले कितें जाता पळय तेन्ना तुमी युथांचेर घालता, तेन्ना तुमी गोंयच्या सगळ्या जनतेचेर घालता आनी जेन्ना तुमकां वोट जाय पडटा त्याच युथांच्या फाटल्यान तुमी वयता बाबा वोट दियात म्हणून. आयज गोंयची जनता सगळ्या जाणां तुमी खंयच्या लेवलाक खंयच्या थराक पावल्या ती, खंयच्या थराच्यान तुमी वयर सरता पळय, आयज सगळी जनता जाणा. हांव इतलेंच सांगपाक सोदता बीजेपी गव्हर्मेंटा कडेन आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, तुजे कडेन डेटा आसा, तुवें डेटा हो आमकां दिवचो. त्या युथाच्या घरा कडेन वचपाची जिम्मेदारी आमची. आमी विचारता तेका कित्याक बाबा तुका जॉब नाका पळय तो, कित्याक आज तुमी बारीक पळोवंक वचात न्हू, खंयचोच यूथ सांगतलो की आपल्याक जॉब नाका म्हणून. लोक अक्षरशः रडटा, अक्षरशः भितरल्यान रडटा. जेन्ना आमी तेंचे डोर टू डोर वयता तेन्ना सांगता पळय भितरल्यान रडटा आमकां. तेका पळोवन आमकां कितें जाता की हेंचे जॉबाचे आसा जाल्यार कशें जातलें. स्केल आसा तुमची जॉबाची, कोणाक दिता. आज तुम्ही एक बारीक सामान जॉब फाटल्या दिसांनी इतलो व्हडलो इश्यू जॉब स्कॅम जॉब स्कॅम जॉब स्कॅम खंय काय ना आता काबार. पूण जॉब स्कॅम करता तो मनीस आयज मेळ्ळो काय हो खंय तरी सीएमाक क्वेश्चन आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. कोलवा पुलीस आणि दक्षिण गोंय मनीस तस्करी विरोधी पथकान केल्ले कारवायेत मंगळारा राती मसाज पार्लरांतल्या 9 चलयांची सुटका केली, जाल्यार 2 जाणांक अटक केले. बेकायदेशीरपणान हे मसाज पार्लर चलताले. दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाला ही कारवाई करपाक पुलिसांक येस आयले. कोलवा पुलिस आपके टीम ने रेड कंडक्ट किया. कोलवा पुलिस के सुपरविजन कोलवा पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन में कोलवा बीच के आसपास के एरिया में 2 पार्लर थे जिनका की इंफॉर्मेशन मिली थी कि वो मसाज के अलावा और इलीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. तो एक हैप्पीनेस करके एक पार्लर था और दूसरा रॉयल स्पा करके पार्लर था. उसमें दोनों पर साइमल्टेनियसली रेड की गई और दोनों में ये इलीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए उनको पकड़ा गया, जिसमें कि टोटल दोनों पार्लर्स में 9 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया है और अभी 2 अरेस्ट किए जाएंगे फिलहाल. अभी खाली 2 जो ओनर थे उनको ही अरेस्ट. बाकी और इन्वेस्टिगेशन जारी है, उसमें और कोई भी ऐसा जो एसोसिएट है उसके अगेंस्ट भी कार्रवाई की जाएगी और इन दोनों जो पार्लर्स हैं मसाज पार्लर्स इनके अगेंस्ट भी एक्शन किया जाएगा. ये रेंटेड है या ओनरशिप? ये दीज आर रेंटेड. रेंट.
पोरये सत्तरी वाठारांतल्या नव्यान बांदिल्ल्या सरकारी मुळाव्या शाळेत वर्ग चालू असताना इयत्ता 4थीच्या विद्यार्थिनीचेर फॅन पडलो. विद्यार्थिनीच्या कानाक जखम जाल्ल्यान उपचारा खातीर सांखळेच्या हॉस्पिटलांत दाखल केलें. उपरांत ताका सिटी स्कॅन करपा खातीर जीएमसीत धाडला. पळयात पुराय बातमी. पोरये सत्तरी वाठारांतल्या नव्यान बांदिल्ल्या सरकारी मुळाव्या शाळेत धोक्कादायक घडणूक घडली. वर्ग सुरू असताना एका 4थीच्या विद्यार्थिनीचेर फॅन कोसळपाची घडणूक घडली. ह्या अपघातान विद्यार्थिनी जखमी जाले. ताका बेगोबेग उपचारा खातीर सांखळेच्या हॉस्पिटलांत दाखल केले. उपरांत फुडल्या उपचारा खातीर जीएमसी शिफ्ट केला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कांय म्हयने पयलीं ह्या शाळेन दुरुस्तीचें काम केल्लें. हांव भायर आसलो गेटी भायर तेन्ना टिचर येवन धांवन येयली. चेडवाक कानाक लागलेलें. आमकां बी कळना की कितें जालां तें. हांव डायरेक्ट येयलो स्कुलान. पळय जाल्यार ते कान तेजो कट जाल्लो. त्या सिच्युएशनान हांवें काय म्हटलें 108 बी काय फोन नाका. डायरेक्ट ताका म्हटलें व्हरता हांव सांखळे म्हणून तुमच्या पेरंट्सांक म्हटलें आपय. हांव सांखळे व्हेलें ताका. तेच्या उपरांत मग तेजो पेरंट येयलो. तुम्ही सांखळे हॉस्पिटलान तुम्ही घेवन गेल्ले हॉस्पिटलान मागीर ताका कितें ट्रीटमेंट सांगलेलें की ताका ट्रीटमेंट म्हणजे डायरेक्ट ताका म्हापसा म्हापसा कितें जालां ताका? कानान न्हू डायरेक्ट कट पडलो सर आनी कान असो कान लोंबताले लोंबताले. हय हांगा जर बाउंड्री ना हांगातलो किडनॅपिंग कसो येता. थंय गेट आसा. हांगा फुडें कांयच ना पळय. ही वॉल ग्रावंड आहा पळय ही जाली ही बाउंड्री हेजी. हांगातल्यान कितें आसा येवपाक लोकांक हांगा कोणूय येतलो हांगा तर. आनी हांगासरली लेडीज टिचरी आसा तांकां जर समज चाकू दाखयलो आनी भुरग्यांक येयला हांगा ओर येता न्हू भुरग्यांक. कोणूय ओर येता भुरग्यांक न्हू इवन हेजी सरकारान कितें विचार करूंक जाय. आमकां हांगा गार्ड जाय. हांगा अशी दुरीक बी बाउंड्री अशी काय नाही का? कांयच ना बाउंड्री पळय. ही ओपन प्लेस हो ही हेड आदी ग्राउंडाची पळय हेड ना आदी हेजी पर्सनल तेजी आपली घातलेली बाउंड्री. हेड ओपन आहा न्हू ते हेडीन गेट आसा. हांगा जनावर बी अशें जाता हांगा जनावरां बीन हांगा सगळीं जनावरां येता हांगासर. हय ही सगळी रानवटी एरिया न्हू. हांगातल्यान सोरोप येता हांगातल्यान चिट्टा येता हांगा कोणूय येता. ही सगळी रानवटी एरिया ही. तुमचें नांव घेवन म्हाजें नांव रघुनाथ नायक. आतां टीचर सांगल्या उपरांत हांगासर एक हांगा टीचर पळोवपाक हांगा आसता म्हणटा ती टीचर सांगता तुमकां सांगला टीचरीन तुमकां जनावरां पळोवपाक हांगा टीचर आपूण एक स्वता रावता म्हणटा ती. ओके म्हणजे ती हांगा कशी परिस्थिती आई पळया शाळेची. हांगा लागीं टॉयलेट नाय पळय भुरग्यांक उरलें जाल्यार ती शाळेन वचोंक जाय. फाटली शाळेन टॉयलेट ना शाळेत. हांगा शाळेन टॉयलेट नाय पळय. हा फाटल्या शाळेन ती थंय वयता टॉयलेटी ते शाळेन फोडले. ओके हांगा परिस्थिती कशी आहा पळय. हांगा हात धुल्यार उदक ना थंय वयचें पडटा हात धुवपाक. आतां कशें आसता हांगा 3 वर्सां किंवा 9 वर्सां पर्यंत भुरगीं आसता आनी भुरगीं जळामळा खेळटा कारण टिचरी तेंच्या फाटल्यान काय भोंवंक शकना. अशें अपर चपर जाता लोक भुरग्यांक व्हरता. म्हणून मी म्हणटा एक 7:30 ती 1:30 मेरेन आमकां जर एक सिक्युरिटी गार्ड तुमी दवरी तर मोठे तुमी उपकार केले अशें आमी मानता. कित्याक भुरग्यांक लागून संरक्षण. फाल्यां भुरगो येयलो भुरगो पावतलो कर्नाटकाक टिचर मेसेज खंय तरी भुरगो ना म्हणून आमी मागीर खंय बॉम्ब मारपाची. म्हणून म्हणटा एक जर तुमी सिक्युरिटी गार्ड एक हांगा दवरता 7:30 ती 1:30 मेरेन तर आमी मोठे तुमचे उपकारच जाले म्हणटा की आमच्या भुरग्यांचें संरक्षण जातलें. म्हणून मागीर तुमी आमकां कितें अशें आसलें कळोवंक ना म्हणून आमी तुमकां सुचना करता. हेचेर विचार तुमी करा आनी काय तो आमचो सॉल्व करा आमचो प्रश्न असो. गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. दिवचल शारांत बसयल्ले कांय सीसीटीव्ही कॅमेरे सध्या बंद पडल्यात अशी माहिती मेळ्ळ्या. कॅमेरे बंद पडिल्ल्यान अडचणी येतात अशें दिवचल पालिकेचो नगराध्यक्ष विजयकुमार नाटेकार सांगतात. कॅमेरे बंद पडिल्ल्यान गुन्यांवांचो सोद घेवपाक अडचण निर्माण जाता. फाटल्या वर्सा हे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसयल्ले खंय. नमस्कार. आम्ही तांकां ते सीसीटीव्हीचे कॅमेरे फाटल्यान लावलेले आसा. कित्याक सांग केन्ना केन्ना आमकां पुलीस डिपार्टमेंट बी येता आनी चवकशी करपाक आमकां कचऱ्या बद्दल कळटा. हे बसयले फायदो खूब आहा ताजो पण मदीं मदीं बंद पडल्या उपरांत मागीर ते फोन करून हे करिना. म्हणून आमी आतां हांव कितें करतलो आमच्या आमदाराकूय सांगतलो की तेजेर कितें तें मातशें एक्शन घे आनी ताका कशें तें कॉन्ट्रॅक्ट बी कितें तें करून दिया म्हणून. म्हणजे हे आनी बंद पडोवंक जायना. म्हणजे खूब कडल्यान थोडेशे हे मदले बंद आसा
वळसे जंक्शना वयले तर सगळेच बंद आहा ते ना खंय अशें मदीं मदीं बंद आहा अशें तेंचे एकदां एकदां कितें जाता केबलवाले वायरींग हें करता तेच्या खातीरूच जाता कशें पडटा आनी थोडे लोक मुद्दम थोडे कितें वायरींग हालयता आतां आमकांय केन्ना केन्ना कचरो उडयता आसतना ते मातशें बरें पडटा म्हणजे कोण उडयता ते कळटा आमी ते बेगीनूच हें करपाचें केलां कितें तें हें करून परत सगळें क्लियर जाता अशें जातलें. फाटल्या वर्सा ऑगस्ट महिन्यात दिवचल शहरात वेगवेगळ्या सुवातींचेर मेळून जवळपास 45 CCTV कॅमेरे बसयल्यात. खासदार निधींतल्यान सुमार 1 कोटी रुपया खर्च करून हे कॅमेरे बसयल्यात. मात हुस्क्याची गजाल म्हळ्यार दिवचल शहरात जे कॅमेरे बसयल्यात त्या कॅमेऱ्यांतले कांय कॅमेरे सध्या बंद आशिल्ल्याचे कळटा. फाटल्या म्हयन्यात मुळगांव वाठारात एक हीट अँड रन प्रकरण घडले तेन्ना ह्या प्रकरणाचो सोद घेवपाचो दिवचल पुलिशेन यत्न केलो तेन्ना वाळशी वाठारात बसयल्ले कांय CCTV कॅमेरे बंद आशिल्ल्याचे पुलिशेच्या नदरेक आयले. कॅमेरे बंद आशिल्ल्यान ह्या अपघात प्रकरणाचो तपास करपाक अडचण निर्माण जाली. हे विशीं दिवचल पालिके कडेन संपर्क केलो तेन्ना पालिकेचे नगराध्यक्ष विजय कुमार नाटेकर हांणी शारांतले कांय CCTV कॅमेरे बंद आशिल्ल्याचे मान्य केले. CCTV कॅमेरे बंद आशिल्ल्यान सध्या गुन्यांवांचो सोद घेवपाचें काम कठीण जाल्लें आसा. आतां पळोवचें पडटलें हे CCTV कॅमेरे केन्ना दुरुस्त करतात ते. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. विजेच्या बाबतींत सगळ्यो पंचायती आनी नगरपालिका स्वयंपूर्ण जावपाक जाय. सौर उर्जा प्रकल्पांतल्यान सांखळे पालिकेक 30 kV वीज मेळटली. उरिल्ली वीज ग्रीडाक दितले आनी पालिकेक ताचे पयशे मेळटले. देखून सांखळे पालिके कडल्यान प्रेरणा घेवन हेर पंचायत तशेंच पालिकांनी अशे प्रकल्प उबारून कार्बन मुक्त संकल्पनेक योगदान दिवचें अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केलां. सांखळे पालिकेच्या सौर उर्जा प्रकल्पाचे बिरेस्तारा मुख्यमंत्री सावंतान उक्तावण केले. चेअरपर्सन बाय सिद्धी प्रभू आणि बाकीचे सगळे कावन्सिलर्स हांचे हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता की आमी जे सातत्यान म्हणटा की विजेचे बाबतींत सगळ्यो पंचायती आणि म्युन्सिपाल्टी ह्यो स्वयंपूर्ण जावपाक जाय. सांखळे म्युन्सिपाल्टीन इनिशिएटीव्ह घेतली आणि तांकां लागपी पावर जी आसा ही सोलार रूफटॉप पावरीचेर तेंच्यांनी जनरेट करपाचो इनिशिएटीव्ह घेतलो ताचें हांव तेंचें अभिनंदन करता. असोच इनिशिएटीव्ह सगळ्या ग्रामपंचायतींनी आनी म्युन्सिपाल्टींनी घेवचो आणि सोलार रूफटॉप बसोवचो. आमी कार्बन नेट इमिशन 2050 हाजो टार्गेट आमी दवरला. तो झिरो करपा खातीर वेरियस इनिशिएटीव्ह घेवपाची गरज आसा. म्हाका दिसता ते इनिशिएटीव्ह जर घेतले जाल्यारूच कार्बन इमिशन नेट झिरो जावपाक शकता. सगळ्या पद्दतीचे कावन्सिलर्स आनी हांच्यानी अशी इनिशिएटीव्ह घेवची ह्या सगळ्यां कडेन मागता. लंच टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक TV आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन